ज्यांना माझ्या 1,03,74,00,000 रुपया आशिल्ले FD 25 लाखां केले माझ्या टायमाक आणि प्लस 31 लाख आता प्रेझेंट बँकेन आसा. बाकीची जी कामां जाल्या पळय ती म्हाज्याच टायमार थोडी जाल्ली आहा कामां आणि ती सॉयल कंज्युमरच्या लेटरा प्रमाणे जाल्ली आहा. आमी आमची ओन हेणे करूना. सो आमी ही कामां केल्यारूच आमकां सबसिडी मेळटा. वार्षिक ऑडिट जाता. वार्षिक ऑडिट जावन आसा. कसले कारणां लागून ऑडिट जालें. कितें कारणां कितें कारण म्हणजे कितें आसा फाटल्या कमिटीन जे इस्पाम अशी कितें तरी हवा गेला आसा. कमिटी चेंज करूना म्हणल्यार तेजें म्हाका कारण ऑडिट रिपोर्ट आतां जाता तितले बेगीन मेळटलो. नाही बेगीन म्हणजे टायम सांगा. मे बी नेक्स्ट वीक. ऑडिट रिपोर्ट जायो, कॅश बुक जायो, पासबुक जायो आणि ऑर्डर सँक्शन ऑर्डर अबाव 5,000 वयर सँक्शन ऑर्डर जाय मामलेदाराची. आणि एक वॉटर बुक माझी स्थान हे कमिटी तेणे आता ते म्हणटा काम केला हे केला 60 लाख वयर झाला घोटाळा.